प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आमी सगळे हिंगा जायते जाण आमी बडे खोशयेन येयल्यान, तशेंच थोडे जाण सारके देवाचे भक्तीन हांगासर एकठांय जावन आमी ह्या मिसाक आयल्या. आमी पळोवंक गेल्यार पयले म्हणल्यार आमचो जायतो भावार्थ आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर. आनी त्या पासत आमी पळोवंक गेल्यार हिंगा आमी थोडे जाण आपणाचे मागणे घेवन येयल्यात आसतले, थोडे इंटेंशन घेवन येयले आसतले. थोडो लोक फुलां भायली इकती घेवन हिंगा हाडल्या आसतली. थोड्यांनी पळोवंक गेल्यार वाती व दुसरे ते फॉर्म घेवन सांत फ्रांसीस शावेराक दिवपाक येयल्यात. थोडो लोक ट्युरिस्ट हिंगा पळोवंक गेल्यार येयल्या पळयता आसतलो लोकांनी बरे कपडे घातल्यात आयज फेस्ताचे. तशेंच हिंगा एक बरी व्हडली कूड आसा सांत फ्रांसीस शावेराची, ती पळोवंक गेल्यार तांकां दिसता अजाप दिसता आसतलें. एक व्हडलें चर्च हिंगा जायते आनी जायतो लोक अजाप जाता आसतलो. आयज म्हाका दिसता आमी हांगासर आयल्या ह्या सांत फ्रांसीस शावेर हाची व्हडली पडप समोरपाक. हो कित्याक व्हडलो? एकूच ताणें वस्त केले, तें म्हणल्यार ताणें देवाक सगळ्यान मुखेल जागो ताणें देवाक दिलो. दॅट वॉज हीज मेन आयडिया. जे कितें देवाचें आहा तें देवाक दिलें. त्या पासत हे वर्स फेस्त 3rdaचेर सावतेर 4थाचेर आसा. कित्याक जिजस इज मेन, फ्रांसीस झेवियर इज नॉट द मेन. फ्रांसीस झेवियर, इग्नेशियस जाची आमी स्टॅच्यू पळयतात, तांचो मेन गोल म्हणल्यार आमी मुखेल न्हय, सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार देव आमच्या जिवितान. त्या पासत आमी हिंगा पिक्चर पळयले, जेजू नॉक कोत्ता सांत फ्रांसीस शावेराच्या काळजान, इग्नेशियसा वरवीं, इग्नेशियस जो आसा थिंगा. आनी सांत फ्रांसीस शावेर ते दार धापिना, दार ओपन कोत्ता. आमी जायते फावटी दार धापून भितर रावंक शकता, पूण सांत फ्रांसीस शावेर आपणाचे काळजाचे दार ओपन कोत्ता. आनी ओपन करून तो पळयता की आपणाचे काळजान जायते वस्तू आसा, संवसाराचे जायते वस्तू आपणाचे काळजान आसा. जावं ऑनर, जावं रिचीज, जावं नांव कमोवप, हे ताच्या मनान आसले. पूण मागीर तो जेजूक आपणाच्या काळजान घेता आनी ह्यो संवसाराच्यो वस्तू भायर काडटा आनी जेजूक आपणाच्या काळजान मुखेल जागो घेता. कसो घेता? रितीर करून, स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस जो इग्नेशियस आसा तो ताका दिता. तो रोजार कोत्ता आनी जेजूक आपणाच्या जिवितान आपल्याचो मुखेल जागो तो देवाचेर दिता. देवाचेर तो भावार दवरता आनी हे ताचें जिवीत, आख्खें जिवीत ताचें बदलता. त्या पासून आमी पळोवंक गेल्यार हो फादर जो फ्रांसीस झेवियर आसा तो व्हडलो 100,000 फादर लागीं काम जे फ्रांसीस झेवियरान केलां तें कोणा लागीं करूंक जाचें ना. तेणें 10 वर्सांनी जो लोक आख्खे आपणाचें जिवीत कोत्ता तितले 10 वर्सांनी ताणें केलें. 10 वर्सां तो जियेलो आनी ताणें आजून पर्यंत ताचो इम्पॅक्ट आजून पर्यंत आसा. एकलो दादलो जो तेचे बरोबर आसलो तो जेन्ना रोमाक वयता तो म्हणटा सांत फ्रांसीस झेवियर म्हणल्यार एक खुशाल मनीस. तकले तो एक बोनेट कॉय घालतालो, कॅप, काळे कापड घालतालो आनी एक बॅग घेवन, बॅगान ब्रिवरी ओ थोडे देवाचे बूक, आनी केन्नाय बाय एप्पल हो उडयतालो, धरतालो. खुशाल मनीस. ही इज टू बी इन द नाव. खुशाल मनीस आनी तो खुशालकाय दुसऱ्यांक दितालो. कित्याक खुशालकाय दितालो? कित्याक ताच्या जिवितान देव मुखेल आसलो, ताका देवाचेर भावार्थ आसलो. जरी तो ताका देवाचेर भावार्थ आसलो त्या पासून तो खंय धाडल्यार तो वयतालो. इग्नेशियसान पयलो फ्रांसीस झेवियर वॉज नॉट प्लॅन ए, फ्रांसीस झेवियर वॉज प्लॅन बी. बोबोदिलिया म्हूण एकलो जेजुईट आसलो, तो सीख जालो, तो वसोंक ना. मागीर फ्रांसीस झेवियराक धाडलो, रोखडोच धाडलो, ताच्या बर्थडेच्या दिसात ताका धाडलो. रोखडे ताणें वय मुतलें, कित्याक देवाची खुशी ताच्या जिवितान करपाची. गेलो तो थिंगा दर्यांत, ताका जायते त्रास, जायते कोश्ट, पूण गेलो देवाचेर भावार धरून तो फुडें गेलो आपणाच्या जिवितान. आनी ह्या 10 वर्सां तो जियेलो, तो दुसऱ्या जाग्यांचेर गेलो. गोवा येयलो, सावथ इंडिया, मलाका, जपान, चायनाय वचोंक सोदतालो, पूण भियोंक ना. तेन्ना आतां गाडयो आहात तश्यो ना, पूण तो गेलो. कित्याक? ताका फकत देवाची खोशी जाय आसली. आनी त्या पासून जेन्ना तो येयलो भायरसून, ही वॉज लायक अ बीग एम्बेसेडर गव्हर्मेंटाचे वाटेंतल्यान आनी पाप सायबाचे वाटेंतल्यान. ताका जाय आसलें एका पॅलसीन राव येताले,
पूण ताणें म्हणलें ना, तशें जावंक जायना. देवाक कितें जाय तशें ताणें केलें. त्या पासून तो रावलो एका हॉस्पिटलान. आनी जे लेपर आसले तांची सेवा तो करूंक लागलो. त्याचे मेन गोल, मेन हेतू ताच्या जिवितान म्हणल्यार आमकां आपणाक देव कितें सांगता तेच आपूण कोत्तलो, दुसरें ना. ही वॉज 100% फॉर गॉड. आनी आयचे पयले वाचप आनी गॉस्पल तेच म्हणटले, देवान म्हाका धाडला, देवान शिसांक धाडल्यात. तें आपणाचे हितून वसोंक ना, तांकां देवान धाडला. देव तुमकां धाडटा आनी तुज्या तोंडान देव उतरां घालतलो. आयचे पयले वाचपाक भावान वाजला जरामायाच्या हितूंतल्यान, देव तुजे हितूंतल्यान, तूं भियेना काय, देव तुजे तोंडान उतर घालतलो. आयज म्हणल्यार म्हाका दिसता आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगता, पयली वस्त म्हणल्यार देवाचेर भावार दवरात, देवाचेर भावार धरून फुडें वसात. जायते फावटी आमकां दिसतलें दुबाव आसतलो, आमचें हेल्थ कहें आहा, आमचो फायनान्शियल सिट्युएशन, आमकां कोण चेडूं वो चेडो मेळटलो, भुरगे जातले, जायते हे आसतले. पूण आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता, देवाचे जोरी तर आमी विस्वास दवरल्यार आमी आमच्या जिवितांत फुडें वयतले. दुसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता मनशांचेर विस्वास दवरपाक. हो सान फ्रांसीस झेवियर हो म्हणल्यार जेजुईत सेंट, जेजुईताचे हितून सांत इनासान ताका धाडलेलो. जेन्ना सांत इनासान ताका धाडलो, हो सान फ्रांसीस शावेर चिटी बरयतालो. सुमार 150 लेटर्स आर स्टील देर ऑफ फ्रांसीस झेवियर टू इग्नेशियस एट रोम. ते हितून तो सगळे बरयतालो, कसो तो लोकांक बेल मारून शिकयतालो, कसो ताणें दुसऱ्यांचो आदार घेतलो, कशें थिंगा बोटीन खंय सीक आतले, कोण लोक मेले, कितें त्रास जाताले, कितें खुशाल जातालो, ते सगळे तो ताका सांगतालो. ही वॉज नॉट वर्किंग अलोन. आतां आमकां इग्रोज मात वा पोप फ्रांसीस आमकां आपयता एकले वावर करपाक न्हू, घरान वा आमच्या कामाचेर दुसऱ्यांचो आदार घेवपाक. जायते फावटी दुसरो लोक आमचेन सुबेज जानात. आमी खालती जावन दुसऱ्यांचो आदार घेवंक जाय. म्हाका दिसता आयज सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना गोंयां येयलो वा दुसरे जाग्याचेर गेलो, जेन्ना जपानाक गेलो, तो आपणाचें येवन ताणें शिकोवंक ना. ही गॅदर्ड कॅटेकिस्ट. तांकां आपणेनूय प्रयत्न केलो, कॅटेकिस्टांच्या हेल्पानूय ताणें शिकयलें. त्या पासून जपानान ताणें सुमार 2 वर्सांनी अरावंड 1400 लोकांक, न्यू कॅथलिक्स ताणें एकठांय केले. आनी सुमार 10 वर्सांनी अरावंड 3 lakhs न्यू कॅथलिक्स ताणें केले. कित्याक तो फकत देवाक जाय तशें कोत्तालो. पयलें म्हणल्यार देवाक जाय तशें कोत्तालो. दुसरें वस्त म्हणल्यार आपणाचो वाव तो एकलो करिनासलो, दुसऱ्या बरोबर कोत्तालो. ते पासून हाचे दुसऱ्या वाचपान आमी जेन्ना आयकलां, जेजू शिसांक 2 कशें धाडटा. एकलो वचनाका, तूं एकलो वचनाका म्हणना, 2 कशी वसात, एकामेकाचो आदार करात. दुसरें वस्त म्हणल्यार थिंगा वसात आनी पळय थिंगालो लोक तुका जेवण दितले, वस्तू दितलो, तुका वस्तू व्हरपाची गरज ना. ट्रस्ट द पीपल. जे लोक आमचे घराब्यान आसात, जे लोक आमचे वावर कोत्तात, तांकां आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर सांगतलो, ट्रस्ट अदर्स. जायतो लोक एकलो वावर करून त्रास घेता आनी आपणाची भलायकी इबाडटा. आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता, ट्रस्ट पीपल हू आर देर विथ यू. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता, देवाचेर तूं विस्वास दवर, मनशाचेर विस्वास दवर आनी आपणाचेरूय विस्वास दवर. आपणाचेर विस्वास दवर आनी तूं फुडें सर. ते पासून आयचे दुसरे वाचपूय आमकां सांगतले की आमी मातयेची आयदनां, वी आर वीक. मातयेची आयदन तुमी पळयलां आसतलें, ते पडल्यार फुट्टात. पूण ह्या मातयेच्या आयदनान भांगार आसा. देर इज अ ट्रेजर. वी आर ऑल वीक. आमी पातकान पडटले, आमी वायट करतले, पूण आमकां विसरोंक जायना की आमच्या काळजा भितर देव आसा जो आमकां बदलतलो. त्या पासून आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां हें दिसातलो. पयले वस्त म्हणल्यार देवाचेर जाता तितलो भावार दवर. तुज्या जिवितान देवाचेर भावार दवर आनी जाणा जा की देव तुज्या जिवितान चलता. दुसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगता, आपणाच्या घराब्यान आसात, जो आपणाच्या घरान वावर कोत्ता, जो आपणाचे बरोबर, तांचेर आपणाचो विस्वास दवर. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगतलो की तुमी तुमचेरूच विस्वास दवरात.
आयज तुमी बरे खोशयेन हिंगा फेस्ताच्या मिसाक आयल्या, तेन्ना तुमी घरा वयतल्या, तुमचो घराचो लोक विचारतले कितें हाडला फेरयेंतले, मोचे हाडल्यात, कापणां हाडल्यात, आयस्क्रीम खाल्ले, जायते वस्त विचारतलो न्हू, काडयो बड्यो हाडल्या न्हू, चोणे हाडल्यात. ओके, आयज तुमी तांकां सांगपाचें आमी देवाचो भावार्थ हाडला, आमी आमच्या घोराब्यान जे लोक आसात तांचो आमी भावार्थ दवरपाक आयज सान फ्रांसीस शावेरान आमकां शिकयला. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता, जे आमच्या घोराब्याक आमी सांगू येता की आयज आमी आमचेरूच भावार्थ दवरुया. आमेन.